मोगाळ भुरग्यानो, पयल्या पाठांत आमी ट, न, घ, ल आनी च, दुसऱ्या पाठांत न, व, प, र आनी त ही अक्षरां पळयलीं. आतां आमी फुडें वचुया. आतां हांव तुमकां एक चित्र दाखयतलें. चित्रांत दिसपी झाडाचें नांव कितें? बराबर, वड. तर आयज आमी पाठ 3 शिकतलीं. नांव जावन आसा वड. पाठ 3 वड. पवन पळय, वड पळय, पळय वड. ळ, य, ड. ह्या चित्रांत तुमकां कितें कितें दिसता सांगा पळोवया. ह्या चित्रांत आमकां एक व्हडलें वडाचें झाड दिश्टी पडटा. तशेंच पवन आनी रतनाची आवय तांकां वड दाखयता तें दिसता. तशेंच जायतीं माडाचीं झाडांय बी दिसतात. ह्या पाठांत आवय जेन्ना पवनाक आनी रतनाक शाळेंत पावोवंक येता तेन्ना वाटेर तांकां एक झाड दिश्टी पडटा आनी त्या झाडाचें नांव कितें आसता सांगा पळोवया. वड. आनी पवनाची आवय पवनाक सांगता, पवन कितें पळय, वड पळय. हें येदें व्हडलें झाड जें आसा ताचें नांव जावन आसा वड. वड हें झाड भोव व्हड आसता. त्या झाडा पासून आमकां सावळी मेळटा. तें झाड आमकां प्राणवायू लेगीत दिता. तशेंच झाडाच्या उमखळट्या पाळांक धरून भुरगीं झोपाळो घेतात. वडा पुनवे दिसा सवायशिणी बायलो ह्या वडाची पुजा करतात. अशें हें वडाचें झाड भोव वखदी तशेंच उपेगी आसा. नवीं अक्षरां. ळ, य आनी ड. ळ, य, ड. पाठांत आयिल्लीं नवीं उतरां. पळय, वड. आतां पाठाचें वाचन करुया. पाठ 3 वड. पवन पळय, वड पळय, पळय वड. ळ, य, ड. पाठांत आयिल्लीं नवीं अक्षरां. ळ, य आनी ड 2 वळी भितर कशीं बरोवचीं तें आतां आमी शिकुया.